कळत आसलेलें की एक तरेचें कितें तरी डिफरंट एक हें जावंक ना अजून ते एसीड म्हणून म्हणजे पळय एसीड अशें मारतलो जाल्यार मारतल्याकूच भंय आसता ते एसीड आपल्याचेर पडटलें म्हणून कळ्ळें जी पळय बालदी आतां आहा हांगासर ते व्हेरीफाय करता हें कितें ते दिसता पळय ती ऑयल कशी दिसता पळोवपाक काळीट आसा एसीड म्हणून अजून ते हें जावंक ना व्हेरीफाय जावंक ना एसीड मारला काय कितें तितून कितें घालून हाडलेल्यान ते ऑयलीन आनी ते हाडून तेजेर मारला ते पळोवन ते पळय बालदी तेजी अजून तशीच आहा आनी बालदेन आनी उरलेले आसा कळ्ळें तेजेर मारला पळय तेजी एक सायड ती सगळी हें जाल्ली आसा डॅमेज जाल्ली आसा कित्याक दोळे एकूच सायड डॅमेज जाला एकूच सायड डॅमेज जाल्ली आहा पूण तो उलयला बी कितें जालें बंद जाल्या कितें जालें बंद अशी जाल्ली आसा पण ते दोळे बी एक ताजो सारको हे जाल्लो पण आतां डॉक्टर तुका हे दितले तेचे फुडें कितें कितले पर्सेंट बंद आता कंडिशन कशें आहे सर कितले पर्सेंट बंद जालें 30% असो तो हे जाल्लो आसा डॅमेज जाल्लो वन सायड मजगती घडणुके उपरांत पालकांची प्रतिक्रिया जस्ट तो डेली कॉलेजीक वचतालो आनी ताका हांव अरावंड 7:45 बस स्टँडार थंय सोडलो बसीक सोडलो आनी जस्ट हांव घरा पावता तें गाडी लावंक सुद्दां ना इतक्यान फोन येयलो एक्सिडंट जाला म्हणून हांव बेगी गेलो थंय पळयता जाल्यार मागीर म्हणलो कोणी एसीड मारलें हांव उलयलो तेच्या वांगडा तेडा कोणी एसीड मारले आपल्यान म्हणून लागलो आनी कांय ना हांव परत मागीर गाडी घरा कडेन गाडी म्हाजी ओन व्हेकल घेवन हांव ताका अजुनूय न्हिदलो कितल्यांक घडलें सगळें 50 सांग 45 वयर पावलो हेचेर गाडयेचेर हायवेचेर 50 मेरेन जालें 7:15 इन्सिडंट जालो बस स्टँडार सोडलो बस स्टँडार म्हणजे हय खंय वचपाक कॉलेजीन वचपाक सरस्वत कॉलेजीन या घडणुके उपरांत एसपी राहुल गुप्ता या घडणूक थळार पावलो केस हुआ है ना उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन चल रही है लगी हुई है पुलिस की हाँ पूरी कंबाइंड पुलिस की लगी हुई है जल्दी होगा लेकिन सर क्या कुछ क्लू मिला है जो वो मैं शेयर नहीं कर सकता आपसे चल रहा है हाँ ओके बर्न्स इंजुरीज रायट ताका दोळ्यान इंजुरी आसा तशेंच चीक आनी नाकाक ताजी इंजुरी जाल्ली आसा तशेंच ताच्या उजवे वटेन जो पळय बॉडी आसा ताकाय जाल्या शोल्डर्स एंड द आर्म ऑल्सो नाव वॉट इज इम्पॉर्टंट इज दीस बर्न्स आर डीप बर्न्स प्रेझेंटली कंडिशन आसा ती क्रिटिकल आसा अनस्टेबल आसा बट वॉट एवर हॅज टू बी डन वॉट ट्रिटमेंट इज रिक्वायर्ड has been carried out in this patient. So most of the functions are controlled by the ventilator. हाजे परिणाम आता इमिजिएटली काय आमकां कळचे ना ते पूण थोड्या वेळ म्हणजे दीस तरी आमकां सारके इंटेन्सिवली पळोवचे पडटा मजगती प्रेम प्रकरणा वयल्यान ही घडणूक म्हूण सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटा आतां एकल्याक अटक केल्या एका महाराष्ट्रांतल्या सिंधुदुर्गाच्या चलये वांगडा कनेक्शन आशिल्लें कांय म्हयन्या पयलीं ह्या चलयेक खंय दुयेंसान मरण आयिल्लें ह्या चल्यान कितेंय केलें आसुये म्हूण चलयेच्या फामिलीक दुबाव आशिल्लो त्या दुबावांत हे पावलो उखला आसुये म्हूण संशय चलयेच्या बापायक निलेश देसायाक अटक केल्या तेजेर एसिड अटॅक जाल्लो आसा सकाळी तो स्कुलाक वयतलो आसलो सरस्वत कॉलेजीक वयपाक बस स्टँडार धारगळी रावलो थंय तेन्ना अचानक एकटो एक्टिवा स्कुटरीचेर येयलो आनी तेजेर एसीड उडयलें तेच्या तोंडार आनी तेचेर पळोवन गेलो तो अकॉर्डिंगली मागीर ताका तेन्नाच लोकांक थंय कळ्ळें तेन्ना तेच्या बापायक कॉल करून फुडें तेजें सांगलें आनी ताका इमिजिएटली GMCन व्हेलो ताका जेन्ना शिफ्ट करता तेन्ना चल्यान आपल्या बापायक सांगलें की तेजेर निलेश देसायान अटॅक केलो तो रावपी कळणे तोडामार आनी सक्सेसफुली आमचे टिमीन ताका ट्रेस केलो करसवाडा IDC आनी तेणे कारण कितें आसलें कारण इन्वेस्टिगेशन चालू आसा ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट